तिकाजन मय वाठारांत बांद फुटून खारे उदक शेतान गेल्ल्यान शेतकारांचे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जाला। बांद फुटपाच्या वाटेर आसा अशी कल्पना दिवनय तो सारको करपा खातीर मामलेदारान कांयच केलें ना अशें शेतकार म्हणटात। फुटिल्लो बांद बेगोबेग सारको करचो अशें शेतकार मागतात। तिकाजन मय वाठारांत बांद फुटून उदक शेतान गेल्ल्यान शेतकारांचे व्हड्या प्रमाणात लुकसाण जालें। बांद सारको करपा खातीर मामलेदारान घाळपणा केलो अशें शेतकारांचें म्हणणें आसा। 10 महिने झाले हेजे बांदाचे दुर्लक्ष करता। मामलेदाराचे सांगून जाले 15 दीस जाले जवळ जवळ ऑक्टोबराचे 15-16 तारखेक गेलो एक सांगले अरे म्हटलें अशें आमचे शेत पिड्डे जातलें तो म्हणाला आपूण कितें करूं आमी तांकां सांगलें म्हणाले कमिटी ते म्हणाले लोक आमकां बडे इतले करता पूण त्या मामलेदारान तेजी रिस्क घेवन कितें करपाचें हांगा ते कांयच रिस्क करूंक येवंक ना। आनी आतां आमचे सगळीं शेतां बुडलेली आमकां प्रत्येक शेतकाराक जवळ जवळ 7-8 हजार रुपया खर्च जाल्लो आहा आनी सगळे शेतां उदकान ते बुडलेले। काल मानाय घातला लोन घेतला आता हे जाला उदीक बोल्लें आतां मूग कळ्ळें मूग मेळना उदीक पाय पळय उदीक वयर हाडून म्हटल्यार ताका परत 2 मानाय जाय आतां कितें करता कळना आमकां आतां शेतांचें लुकसाण आमकां कांय कळचें ना कितें कोण कितें करता। हांव कामां धंद्याक ना आनी म्हाज्या शेताचेरूच तें जगन हे अशें तर वेव्हार कर त्या मामलेदारान तर हे परसतले कितें तरी ते हेजे कडेन अरुण शेट्टी कडेन सुद्दां आमी पावले तेणी सुद्दां हें कितें हांगा 10 क्विंटल अळसाणो पिकता। प्रुडंटा खातीर उदय परब। आता पळोवया सावड्ड्या कुडचड्या वेल्यो कांय घडामोडी। गोंय सरकारान जाहीर केल्ल्या वन टायम सेटलमेंट योजनेचो सावड्डे अर्बन सोसायटीच्या रीणकारांनी लाव घेवचो अशी विनवणी प्रशासक मंडळाचे चेअरमॅन आनंद मंगेश नायकान केल्या। 2 प्रशासक आयले तांचे कडेनय कांय हें जालें ना। त्यानंतर आमकां 3 जाणांक हांव एक मागीर दिनेश नायक आनीक निलेश पंचवाडकर ह्या 3 यांची कमिटी नेमली आणि म्हाका एडमिनिस्ट्रेटिव्ह चेअरमॅन म्हणून केलो। आता सरकारान कितें केलां ऑल गोवा गोंयची भर सगळे क्रेडीट सोसायटीक वन टायम सेटलमेंटाचें एक हें दिलां आनी तातूंत आतां ताणें हें केले कडेन आसा की 30 एप्रील 2014 पर्यंत हें दिलेलें आसा डेडलायन दिल्या। त्या प्रमाणे जे लोन आसा जे NPA लोन जाला तांकां 2008चे पयलीं जे लोन घेतलेले तांकां हो बेनिफीट मेळटलो। संकल्प थिएटराचो नाटक महोत्सव 8 डिसेंबराच्यान चालू जातलो अशी माहिती थिएटरचो अध्यक्ष मारियो बॅरिटोन दिली। हे वर्स आमगेलो 12th नाटक महोत्सव आनी आयच्यान आमी आमगेले एंट्री फॉर्म्स भायर काडले आनी आमगेले टोटल 10 नाटक जातले। सो आमी डिसेंबराचे 8 तारखेसून स्टार्ट करतले आनी 19th आमगेले प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आनी आमगेले आतां आयच्यान फॉर्म्स भायर सरले एंट्री फॉर्म्स ती फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेजीस। राजू नाईक कर्मान कुडचडे वाठारात नवी एम्ब्युलन्स सेवा सुरू केल्या। आमदार निलेश काब्रालान ह्या एम्ब्युलन्स सेवेचे उक्तावण केले। आज हांवें म्हगेले राजू नायक कर्मा म्हणटे नांवान एम्ब्युलन्स घेतली आनी ती एम्ब्युलन्स आमचे संकल्प थिएटर म्हणटो ग्रूप आसा ते मेंटेन करतले। प्रत्येक जाण येवप आनी एम्ब्युलन्स सोदप शिफ्ट करपा पेशंट आमचे कडेन ना जालें म्हणटा हांवें चिंतलें की आमी एम्ब्युलन्स घेवया आनी ती परती सेवा आमी सुरू करया। कुडचडेच्यान मयूर नाईक। धारबांदोडा बुद्धीबळ संघटनेन तालुक्यातल्या 5 पंचायतींच्या आदारान बुद्धीबळ प्रशिक्षण क्लासी सुरू केल्यात। धारबांदोडा, किर्लपाल, साकोड्ड्या, मोले आनी कुळे पंचायतींनी संघटनेच्या कार्याक तेंको दिला। तालुक्यात बुद्धीबळाक उर्बा मेळची म्हूण संघटनेन 16 आनी 17 नोव्हेंबराक अखिल गोंय पावण्यार बुद्धीबळ सर्ती दवरल्या। धारबांदोडा तशेंच गोंय बुद्धीबळ संघटनेचो अध्यक्ष विनय तेंडुलकरान प्रशिक्षण शिबीर तशेंच सर्ती विशीं माहिती दिली। 6 ते 9 तारीख पर्यंत कोचिंग कॅम्प दवरलेलो आसा आनी हितूर सगळे स्कूल्स म्हणजे 5 पंचायती ज्यो आसा कुळे, मोले, धारबांदोडा, साकोर्डा आनी किर्लपाल हे हितूरले सादारण 170 जाण स्टुडंट पार्टिसिपेट जातले। ताचे नंतर आमी धारबांदोडा तालुक्यात पयलेच फावट अखिल गोंय पातळीचेर रॅपीड चेस टुर्नामेंट दवरलेलो आसा 16 आनी 17 नोव्हेंबराक 40,000 रुपयांची प्राइज मनी आसा 40,000 रुपयाची आनी त्या शिवाय स्थानीक भुरगे जे पार्टिसिपेट जातले ते आमचे पयलेच फावट धारबांदोड्याचे गोंय लेवलाचेर जातात आनी ते तितले ट्रेन ना तेंचे खातीर आमी सादारण
एक 7-8 प्लेयरा खातीर स्पेशल प्रायजीस आसतली. उसगांवच्यान आमचो रिपोर्टर विवेक प्रभू. इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.